रस्त्याचेर बेकायदेशीररित्या केल्ल्या अतिक्रमणाचेर उच्च न्यायालयात कारवाय करपाचो निर्णय घेतला, जातून नगरपालिका हस्तक्षेप करची ना अशी माहिती नगर अध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मडगांव नगरपालिकेचे खासा बसकेत अशी माहिती दिली। संजोडेकरेन आशिल्ल्या नव्या कब्रस्तान आणि कोपेल संदर्भातलो अतिक्रमणाचो विषय उच्च न्यायालयात विश्वासात घेऊन सुटावो करपाक नगरसेविकाक सांगला। तशेंच पालिका मंडळाची प्रलंबित कामां पुराय करपाचे यत्न चालू आशिल्ल्याची नगर अध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले। सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार जे हॉनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्शन दिलें इलिगल एनफोर्समेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स रोड वायडनिंग ते एक्चुअली नॉर्मली सगळे ऑल द 14 म्युनिसिपालिटीज हॅज टेकन दिस ब्रॉट बिफोर द काउन्सिल्स and inform the councillor that High Court is doing a so moto अशें आमी काउन्सिलाक इन्फॉर्म सगळ्यांक केले कडेन आसा। आमच्या तातूंत इंटरफियरन्स करना, let all the authorities to act as per the High Court does। आमचे इंटरफियरन्स खंयच आसपाना। जे ओल्ड चॅपल जे कब्रस्तानाचे चॅपलाचे ते एनक्रोचमेंट कितें तरी रोड मिळटात तांचे ऑलमोस्ट हायकोर्टाक they have come on conclusion of the settlement of the आमचे से आशिल्ली की we have to decide ते आमी ऑलरेडी काउन्सिलाची परमिशन दिल्ले कडेन आसा। जो ज्या वेळार हांव 2 ऑक्टोबर 2022 ह्या पसंतचेर बसलो तेन्नाच्यान खुबशे ओल्ड इश्यू हे काउन्सिलान म्हाका पेंडींग आशिल्ले। म्हाका तेजी 16वा काय 17वो इश्यू that I have brought before the council and tried to resolve it। एक म्युनिसिपल गार्डनाचे आमी एक पयलें रेजोल्यूशन घेतिल्लें, गार्डना भितर ती बिल्डींग गणपती पुजता ते एकदम नवें स्ट्रक्चर नवें बांदचें आनी हें जे ओल्ड स्ट्रक्चर आमचे लेबर जे रावता लेबर आसता ते म्हणजे तातूंत एक एडिशन केलां। ऑलरेडी गव्हर्मेंट डिसायडेड टू टेक ओवर दॅट वर्क। सरावंडींग गार्डन जे बाग आसा पळय बाग, ते बाग काडपाचे आनी त्या बागा बद्दल दुसरे भितर कितें तरी रेनोवेशन करपाचें तो एडिशनल एस्टिमेट ऑलरेडी गव्हर्मेंट एक्सेप्ट केला। ऑलरेडी दे आर स्टार्टेड द वर्क। फायर हायड्रंट टँक जे आमी आमचे ते ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर बसयतात आनी ते ऑलमोस्ट जागा तांकां हें करून तो टँकाचे ऑलरेडी सगळें जाल्ले कडेन आसा।